आयज तुमकां फाटल्यान जो प्लॅन दिसता हो प्लॅनाचेर हांगासर मार्क केल्ले तुमकां दिसता की प्रशांत विष्णू गांवकर आनी सुशांत विष्णू गांवकर हे दोग जाण जे आसा तेंच्यांनी हांगा 27,850 आनी 28,100 अशी दोन जे प्लॉट हांगासर अलर्ट केल्ले आशिल्ले आनी ती तेंच्यांनी हांगासर 2016 डायरेक्टली हांगासर पार्टिशन म्युटेशन केल्लें आसा आनी ते जी थंयच्यान एक जवळ जवळ 2 किलोमिटर पयस तो सेटलमेंट झोन आसा त्या जाग्याचेर 35,70,000 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट हांगासर तेंच्यांनी अलर्ट करून पार्टिशन म्युटेशन करून आपले 14 ताचेर नांव चडयल्लें आसा आनी हे खंय ना खंय तरी बेकायदेशीर आसा. आमकां खंय लोकांक विश्वासान घेनासतना सरकाराक विश्वासान घेनासतना कन्सर्न डिपार्टमेंटाक विश्वासान घेनासतना तेणें हांगासर हें काम जें केल्लें आसा तेका लागून सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की जाता तितले बेगिनाच्या बेगीन हेजेर इन्क्वायरी बसयची आनी हे पार्टिशन म्युटेशन जें केल्लें आसा हें पार्टिशन म्युटेशन तेणें तें रिवोक करचें अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा. आनी जे IIT प्रकल्प हांगासर हाडपाक ताजो जो प्रयत्न करतालो तो खंय ना खंय तरी हेच कारणाक लागून आपले जमनीचे व्हॅल्यू वाडपाक लागून तेणें हो केल्लो काय कितें असो आमकां खंय ना खंय तरी दुबाव दिसता. पण इतलोच आसा की जे पद्दतीन आमचे ST समाजाचे किंवा कश्टकरी लोकांची जी त्यांनी जमीन हांगासरल्यान शिफ्ट केल्ली आसा म्हणजे प्लॉट हांगासरल्यान दुसरे कडेन दाखयल्ले आसा ज्या जाग्यार चिऱ्याची खण आसा चिरे तेणी काडलेले आसा थंय तुमी जर पळयत जाल्यार कल्टिवेशन कांयच ना आनी आमी जी 4,72,000 जमीन जी थंय पयशे भरलेले ते जमनीचे तेणी 70,000 जे हांगासरले म्हणजे काडून 14,000 थंय तेणी एड केल्ली आसा. ते जमनीक आमकां म्हणजे तेणी ते रिवोक करचें आनी आमकां शेतकरी लोकांक कश्टकरी लोकांक न्याय मेळचो इतलीच आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा. कितले लागले हे म्हणून आमी टेनंट म्हणून 36 जाण आशिल्ले थंय 36 जर आतां तेंच्यांनी 2 नांव प्रशांत विष्णू गांवकर आनी सुशांत विष्णू गांवकर काडले जाल्यार आतां 34 जाण उरता. सो आमकां 34 जाणांक म्हणजे ती जमीन जी आसा जमीन प्लॉट ते अलर्ट केल्ले आशिल्ले तेजेर एरिया खातीर मेन्शन केल्ली आशिल्ली तेजे नांवां मेन्शन केल्ली आशिल्ली आनी ते मामलेदाराक प्लॅन दिल्ले गेल्ले आशिल्ले. केन्ना दिल्ले हे 1993 चो प्लॅन दिल्लो. 1993 जे वेळार आमी पयशे भरलेले त्या वेळाचेर ते प्लॅन अजुनूय मामलेदारान आसा. तो कोणाक जर सरकाराक सुद्दां दिसता की आमी खंय ना खंय तरी फोट उलयता जाल्यार तेंच्यांनी तो प्लॅन वचून काडून तेंच्यांनी तो सर्वे करून पळोवपाक शकता. त्या कम्युनिकात कमिटीक आसा हे दोग जाण आसा. हो प्रशांत विष्णू गांवकर आसा तो एटर्नी म्हणून आसा आनी सुशांत विष्णू गांवकर जो आसा तो एक्झिक्युटीव कमिटीचेर आसा.